मोगाच्या भावा भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार आयसावन आज पयल्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. आयच्या दिसाचो संदेश देव सगळो संतोष करचो ना म्हाका निरास. आज आमी मागता सर वावराड्या पासत. आयच्या दिसा आमी नियाळची सांतीन आंदेसाची बागेवंत तेरेस मनीस जावन जल्मल्ली आमी सकटा संतोषान जियोंक हर दीस कश काडटा. आमी आशेंचो संतोष बाह्य वा कुडीच्या सुशेगाचो मात्र तर आमी निराशे जावचे सुकाना. पूण आमकां रचल्या देवा खातीर ताचे थंय एकवटना तर निसंतोष आमचे थंय उरचो ना. देखून देवूच करो संतोष म्हूण ताका वळखून ताका एकल्याकच विंचून जियोंक कांयची देवस्तुती उलो दितना मनीस जाल्ल्या देवपुताक आमची काळजां आयच्या दिसा समर्पण दिवया आनी ताचे बरी आमी बापाचे हाती खंत हुस्को सोडून संतोषाचे जिवीत वेगूंक फुडें सरया. दयेकन विरोव्या. मंदिरां सुमल्या गीता गामा तुका अर्सिता आमचे तुवे गोतुल्या सर्वेच्या पासून वर्गावे वयता दिनवाशी काळजा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावू रक्ताय आमकां सदांच मोगा सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बोलवण सांबाळना संतोषाचो म्या मंदिराचो म्या गितां गामादू तुका अर्सिता आमची तुवें ओतुल्या सगळ्या पासून उर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपण तुमचे सोबे आसूं. एक घडी बरो बसोया मोगाच्या भाव भयणीनो. प्लीज बी सीटेड. बाळोक जेजू ते मोगाच्या भाव भयणीनो, अजूनच प्रस्तावनांनी आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आज बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन करच्या तयारेचो पयलो दीस जावन आसा. ताच्या बगार आज आयतार जावन आसा सम्यान निवाळलेलो पवित्र दीस. आनी क्रिस्त जयंतीच्या काळार क्रिसमस आज आमी जेजूच्या परगटण्याची परब समारंभता. दोन विशय प्रस्तावनाच्या रुपान म्हज्या मुखार येतात. आमच्या वैयक्तीक जिणेच्या पयणार परगटणी म्हळ्यार मॅनिफेस्टेशन, एफिफानिया उगडापण. देव आपणाकच उगडापें करता, परगट करता. आमच्या वैयक्तीक क्रिस्ती जिविताच्या पयणार जायते पोटी देवान ताच्या मुखामोळ तसो अनुभव ताची सकत आमकां परगट केल्या. सत जावन आसा ह्या जाकी जिविताच्या मुजस जिविता पयणार, धार्मीक जिविताच्या पयणार कश्टां अनवरां मदें वावुरां मदें जायते पोटी देवान आपणाकच उगडापो केला, परगट केल्या ताची सकत ताचे मोग. बाळूक जेजूच्या ह्या पोन शेतांत बहुशा 18-20 कितलीं वर्सां हांव नेणा. ह्या 18-20 वर्सांनी कितल्याशा क्रिस्ती भक्तिकांक भावार्थ्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक क्रिस्ती लोकांक सयत बाळूक जेजून आपणाकच उगडापो केला, एफिफानी मॅनिफेस्टेशन केलां. ताच्या तसो मोग वांटून ताची ती सुस्निकाय ह्या गठाई वांटून समाधान वांटून विस्मितां अजपंच्या रुपान ह्या जिवितांत आमकां दैवीक ससाई वांटून जायत्या तरांनी ह्या पवित्र थळांतावन एफिफानी निजायकी ह्या मॅनिफेस्टेशन
देवाच्या सत्तेची मोगाची काकुळतीची आशिर्वादाची परगटणी जाल्या. आज हांगासर बाळोक जेजूक आमी अर्गां दिवया. नखेत्राच्या उजवाडान ते तेग ज्योतिश्य जेजूक भेटोवंक आयिल्ले बेतलेमाक आमी बावर्त म्हणल्या त्या नखेत्राच्या उजवाडान बरवोसो म्हणल्या त्या नखेत्राच्या उजवाडान हांगासर आयल्या. हांगासर तो बावर्तांनी बरवोस तो आमी जागो करुया. 3 देणी तांणी अर्पोवन खाणीक अर्पोवन बाळोक जेजूक तांणी नमस्कार आनी आराधन केलो. आमी आमची कूड आमचो आत्मो आमचें मन सगळें बाळोक जेजूक समर्पुया. आमची तेसावा मागणी ताका समर्पुया. आमचे कश्ट ताका समर्पुया. ताच्या की वर्त्या मापान आमची पातकां सयत ताका समर्पण ताच्या मुखामळाचो परजळ आनी ताची दैवीक ससाई आनी आदार आमचे थंय आमचे भितर वाळोवन दी म्हण ह्या मेसाच्या बलिदानान खतखत्यान आमी मागुया. उबे रावून एक घडीभर आमच्या काळजा आत्म्याची परिक्षा करून प्रामाणीकपणान आमची तपासणी करून ह्यो पवित्र रितींत पवित्र मिस्तेर आमी समोर आमच्या कामकाज आमी तयार करुया. हांव पातकी सर्पोदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदळून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बेगेस्तान सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची सगळीं पातकां बोगसून आमकां नितळ करून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. समते प्रार्थनादी आमचीच मागणी आमकांच देवाक आमी समर्पून मौनपणी एक घडीभर मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा
आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवो तुमकां मोळ रूप रूप पळोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां हर एकल्याक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे बापा आनी पवित्र सोवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंकर विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सोरेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडटलें आनी रूंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येताली आनी सोरेस्पराची स्तुती करतली. देवाचें उतार हें. तुझ्या रायाक पाट रायकवा जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परचेक नितीन सांबाळू. दुबल्या धाकट्यांक न्याय नीत कालचो लोन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपटा सर्राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं. संद्री मासासर शांती शेकांची बाळवो. तो एक दर्यातान दुसरा दर्या युप्रेटीस नेतावन प्रितुमेची अनपर्यान राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपटा सर्राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सांब पावलोन एफेसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासून देवान ही दिवर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या.
आदल्या काळार खंयचेच संततेक कळीत करूंक नातुरलो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात बागेवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुट सुवार्ते मारिफात जुदेवांसवें हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वारिस्तारां ती तेच आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बसोवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें. Alleluia kawya sumya karsiya tacha pavit nava ugli kusarya. Alleluia kawya sumya karsiya tacha pavit nava ugli kusarya. Gita gaunovi sumyak navadya किन्नरी वासो ताकावरिया ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाकल्या. हालेलुया गावया सुम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगली कुसाया. Alleluia गावया सोन्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगली कुसाऱ्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू जुदेया प्रांतांतल्या बेतलेम शहरांत जल्मलो. तोळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतितावन थोडे ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून जुदेव हेरोद राय सगळो गाबारलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तोळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो त्या विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले, जुदेयाच्या बेतलाम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल आते ल्हान न्हय, कारण तुजे तान उब जातलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तोळ हेरोदीन ह्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायसन गेले. तेदवा उदेतना तांणी पळयले नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतले आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसले. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरयेक सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती कर तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दुंब आनी रक्तबोळ. पूण हेरोदेसाची तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले.
देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता बाळक जेजू तेही मोगच्या भावानो आनी भयणीनो, थोडे वर्सां आदीं हांव स्पेन गांवच्या आविला त्या शहरांत कार्मेलीत जिविताक लक्ती जाल्लें शिकाप जोडून आसलो. थंयसर शिकता आसतना एक दीस संजेर कॉलेजीच्या लागसर आसलेल्या सांजुजेच्या कोवेंतांत एका तरणाट्याच्या धार्मीक आंगवण्याक आमकां आपोवणें आसलें. विसणांव हें सांजुजेचें कोवेंत 16व्या शतमानांत आविलाच्या सांतेरेजान घडलेलें पयलें नवसरलेलें अनुसरणेचें कोवेंत जावन आसा. ताच्या उपरांत सगळ्या स्पेनांत ती एका फाटल्यान एक 15-16 कोवेंतां घडीत गेली. आनी त्या संजेर आमी सर्व विद्यार्थी थंयसर आसल्या सबार याजक आसली, धार्मीक भयणी आसलीं, ह्या तरणाट्याची कुटुंबादारां आसलीं, तांची इश्ट इश्टिणी जायतीं आसलीं. आनी ह्या संदर्भार थंयचो प्रांतीय वडील मिसाच्या संदर्भार ह्या तरणाट्याक उद्देशून म्हणालो, मोगाच्या तरणाट्या एलिझा, मॅड्रीड तसल्या अभिवृद्धीच्या शिखराक पावलेल्या नगरांतावन तूं ह्या साद्या शहराक आविलाक येवन पावलें. तुज्या कुटुंबाक हांव बऱ्या भशेन जाणा. व्हडल्या ग्रेस्त कुटुंबाचें शिकपी आसलेलें तुजी मम्मी डॅडी त्या ग्रेस्त शिकपी कुटुंबांत ते ग्रेस्तकाय म्हाका कितेंच न्हय म्हणून ती नाकारून हांगासर ह्या धार्मीक जिविताच्या दुर्बळकाय सादेपण तूं नेसलाय. कित्याक गाय, तूं भायर आसता आसतना तुका लागशिल्ल्यान हांव वळखता एलिझा. एक स्वतंत्र जावन एक पिसोळें कशें तूं आसलें. दीसभर, हप्तेभर, म्हयने सगळें वर्स तुज्या इश्ट फ्रेंड्सां सांगता तूं गामाचा मारतलें. नायट क्लबांत गी, कॅफेटेरियान गी, पार्कांत तूं भोंवतलें. आनी थंयसर डिम लायटाच्या उजवाडाक डिस्को गी, रॅप बी म्युजीक चलता आसतना तूं डान्स मारतलें. तुज्या हातांत खंडीत जावन ग्लास आयला, कित्याक युरोप असो गांव तो. जायते पटीन तुज्या बोटांनी सिगरेट ती जळोवन आसलेली. पूण आज तुवें हो संवसार बदल्लाय. हो संवसार बदलून आज डिम लायटाचो उजवाड थंय आसा, पूण पवित्र सक्रामेंताच्या उजवाडा तो डिम लायट तुका मोगासो जाला. तुज्या हातांतली सिगरेट आज पडून गेल्या. सिगरेटीचो दौर न्हय, बगार पवित्र सक्रामेंताकार वयर सरता तो दुंपाचो परमळ तूं घेताय. आनी थंयसर म्युजीक ना हृदयाक मारचें, पूण ह्या मौनपणांत तुज्या मोगी सवें तूं ध्यानांत मागण्यांत एक खोटून आसाय हें हांव जाणा. तूं भायर आसता आसतना तुका हांव पळयतलो, तेदो तळ मेळटलो, तुज्या तोंडार हांसो आशिल्ल्यो, खुशाल जातलें तूं. पूण जो संतोश आज न्हेसून संतोशाचो सूर्य तूं जालाय, जो उल्हास, जी संतृप्ती, समाधान तुज्या तोंडार परजळटा हांव देखता. हांगासर असली देव परजा देखता. हें जावन आसा एक खुणा, तूं जावन आसा एक यू आर अ विटनेस. ह्या 20 आनी 21 सेंच्युरींत तूं सगळ्यांक सांगताय हांगाच्या आसल्यांक गॉड एक्झिस्ट, देव आसा. आनी एका क्रिस्ती अत्म्याक, ह्या काळजाक ह्या देवा थंय एकवटलेल्या शिवाय, जेजू थंय रोमून आसलेल्या शिवाय दुसरें कितेंय तें संपूर्ण बाळटत असलें संतोश, संतुश्टी, समाधान, खरो उल्हास आमी जोडूंक शकना म्हणून तूं परत परत हांगा आसलेल्या परजेक तुज्या त्या मुखामळार परजळसो संतोश आमकां साक्ष दिता अशें म्हणालो मोगाच्या भाव भयणीनो. हें गणित पयशेल्या स्पेन गांवांत घडलेलें जावंक पुरो. पूण असलीं गणितां आमच्या सैरादेया मदें, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फेरगजांनी तवळ तवळ घडत आसतात. एक तरणाटो धार्मीक जिविताक याजकपणाक वेंग मारता. एक कुटुंब बऱ्या तरान एक कोठान जियोवन दिसा दिसा परतें मागणें करून फेरगजेंत सक्रिय जावन वावर करून कितलेय कश्ट आयल्यार थंयसर संतोश, देवाचें हाजीरपण, बहुशा ती तो अनुभव आसची हांगासर जायती आमी आसांव खंडीत जावन आसूंक शकतल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ब्रह्मर, एक पिसोळें सोबीत फुल्लेल्या एका फुलाचेर बसून
थंयसर देवान प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे थंय तातूंत घाल्लेलें मोव सागता. बशें हें पळोवंक रचलेल्या रचणाराक सोबीत दिसता आनी रचणारान रचलेली ती रचना तें पिसोळें भ्रमर ताचे थंय तें संपूर्णताय संतुश्टी फुलफिलमेंट आमी म्हणटा थंयसर उठोवन दिसता ओगी. आनी हेच होस भ्रमर ह्या पिसोळें समजुया शेणाच्या राशीर बसता आनी थंयसर आसलेल्या दुर्गंधांत थंयसर आपणाक कितें मेळत म्हणून चिवोंक तें प्रयत्न करता. रचलेल्या रचणाराक कशें भगत गी, ह्या त्या रचलेल्या रचणारान रचलेल्या रचनाक कितें मेळत गी, हें एक काल्पनीक सन्निवेश आमच्या क्रिस्त जिविताक भोव लक्षिल्यान लागू जाता. आमचीं काळजां सोम्या तुवें तुजे खातीर रचल्याय आनी तुजे थंय पिसोळ्या भाशेन तीं बसलेल्या शिवाय तुका तीं रेवडलेल्या शिवाय तीं विशय घेवंक तृप्ती जोडूंक पावची नात म्हणून अगस्तिनेन आपलें सजीवीत सगळ्या पवित्र सभेक उक्तावन धैर्यान सांगलें. पवित्र सभेंत आसची हर एक संत भक्त भाग्यवंतां तांणी अशें सांगूंक ना जावंक पुरो तांचें जिवीत केन्नाय आमच्या मुखार येता हाका साक्ष जावन आसा की जेन्ना देवान आमच्या काळजांत आनी रचलांत आसता आसतना आमचीं काळजां मनां ताचे पसून रचल्यांत जेन्ना आमचीं काळजां मनां आमचें जिवीत ताका रेवडटा ताचे थंय रिगोवन रावता थंयसर जिविताची संतृप्ती समाधान शांती खंडीत जावन देव आमकां दिता. आज नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी विंचलेलो विशय जावन आसा देव सगळोच संतोश खर्चो ना म्हाका निरास. आज जी मिस्टर आमी समरता जेजूच्या परगटणेचो सोबीत वाचपां विशेश जावन आयचें शुभ वर्तमान तेंच आमच्या मुखार दवरून हो विशय आमी नियाळ करया. ते घराय ह्या पेस्ताचो सर्यो जावन आसा जेजू सगळ्या संवसाराचो उजवाड आख्खे पृथ्वी आख्ख्या मनशाकुळाचो सोडवणदार असो पेस्ताचो विशय अर्थ जावन आसा. ते घराय उदेंती थावन आयले ते घराय म्हणया ते राय म्हणून आमी तांकां मान घेतल्यार राय एक दळडीर जावन आसना दुर्बळो गरीब न्ही. राय म्हणटा आसतना ताचे लागीं दौलत आसा तांचे लागीं संपत्ती जायती ग्रेस्तकाय आसा वैगी. ही ग्रेस्तकाय आनीकय दोडती करूंक त्या घरायांनी येदेनांत गी या इजिप्ताक गी संपत्ती आसलेल्या गांवाक वश्यत आसलें पूण ती संपत्ती ती उपयोग करून आपल्या देण्यांनी ती हाडली भांगार दोंप रक्ताबळ देणी घेवन आनी देण्याचो उपयोग करून ते बेतलेहमाक येवंक पावले. आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन दी. संपत्तीच तांकां संतृप्ती दिवंक शकलेली जाल्यार ते बेतलेहमाक येतेनात मोगच्या ते शिकपी जणार ते. हांगासर आमच्या जिविताक एक वा दोन संगती आमी उगडास करया. एक तरणाटो समजुया एक तरणाटें धार्मीक जिविताक वेग मारता. धार्मीक जिवीत म्हळ्यार कितें देवान रचलेलें कितें तें आस्त बोधीक दुडू भांगार संपत्ती सगळें तें त्याग करून त्या रचलेल्या देवाच्या जेजूच्या मोगार पडचें तसो मोग करचें ताची सेवा करची तसो मोग आनी सेवाचो अनुभव ताका साक्ष दिवची. हें जावन आसा धार्मीक जिवीत. आनी कुटुंब जिवीत ह्या काजरी जिवीत आपूण कशें कितें देवान जें रचलां तुमकां दिलां धूळ जावंक पुरो भांगार जावंक पुरो आस्त बोधीक जावंक पुरो नांव जावंक पुरो या नोकरी जावंक पुरो हें सगळें वेळ जावंक पुरो तें सगळें उपयोग करून नॉट बाय सॅक्रिफायसींग ऑर रिनाउन्सिंग तेंच उपयोग करून त्याच जेजूचो मोग करचें त्याच जेजूची सेवा करची आनी त्याच जेजूक परगडचें. पळया आपूण तें एकच जावन आसा शेवट तो एकच जावन आसा जेजू देव तो एकच जावन आसा पूण जिणयेच्यो वाट्यो वेगवेगळ्यो जावन आसात. लायफ स्टायल इज डिफरंट. फेस्ताचो जराल विशय जावन आसा देवा तूंच म्हाका पुरो गॉड एलोन सफायझस. आविलाच्या सांतेरेजान म्हणलेलीं हीं उतरां देवा तूंच पुरो गॉड एलोन सफिशंट. पूण हें म्हणचे पयलें थंयसर 2-3 लायनी तिणें म्हळ्यात त्योय आमी उगडास काडूंक जाय. कितें तें ती म्हणटा todo se pasa सगळें उतरोवन येता. सगळें म्हणजे कितें कुडीची सबाई आमचे दुडू भांगार आस्त बोधीक बरें नांव शिकप सगळें तात्कालीक जावन आसा तें उतरोवन येता. देव मात्र शाश्वत जावन आसा. देखून जेन्ना देवाक आमी चिडकता तेन्ना मात शांती संतोश. आनी थंयसर ती आनी एक म्हणटा पसियन्सिया अल्कांजा तोदो म्हणजे पेशन्स ऑप्टेन्स एवरीथींग.
आमी क्रिस्तांव जावन दराळ मस्त आमकां समाधान सोंसणीकाय आसूंक जाय. सोंसणीकाय आनी समाधान भावार्थांतावन उपजोवन येता. ह्या जिवितांत सोंसणीकायेन समाधानान जेजू क्रिस्त आमच्या भावार्थाचें दिर्वें मोगाचें दिर्वें करतना थंयसर गॉड इज जॉय, देव संतोश खर्चो म्हाका निराश हें थंयसर साकार जाता, सादर जाता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, ते उदेंतेचे आमी ताका ज्योतिश्य म्हणटा. जणार्या विद्वान, विद्वान म्हळ्यार कितें? जायतें शिकलेलो जाणवाय आपणवलेलो बुद्वंत मनीस. ती जाणवाय आनीकी चड करून जिवितांत कशें वयरचें तें सोदून तांकां दुसऱ्या गांवाक ग्रीक गांवाक वचीत आसलें फिलॉसॉफी करूंक. पूण आपली जाणवाई उपयोग करून देवाच्या उतराचेर नियाळ करून ताचेर ते बेतलेमाक येवन पावले. बहुशा आमच्या जिविताक हें सत लागशिलान लागू जाता. भुरग्यांक विशेश तरान तरणाट्यांक. भुरगीं ल्हान आसतना थोडे वेदीक लागीं असतात. वेदी सेवक, वेदी सेवकी जावन गी, कॉयरांत गी, या दुसरें बारीक सुडाळ आसता सक्रिय जावन घरांत कुटुंबाचें मागणें दिशी घेतात. हीच भुरगीं थोडे फावटी मोगाच्या भाव भयणो PUCक पावलीं, डिग्रीक पावलीं, उसलें शिकप शिकलें, जिवितांत सेटल जालीं, अल्तार इल्लीशी पयस जाता, सक्रामांत इल्लेशे पयस जातात, कुटुंबांत मागणें शिकोवंक इल्लीशी लज भोगता. आनी आमचेंच दुसरें जेजू आनी अल्तार आनी सक्रामेंत पयल्लें आसले क्रमेण ते निसरून सकयल येतात आनी उरल्यो संगती वयर येतात. सगळ्यांच्या जिवितांत तशें घडचें ना, पूण बारपोटी घडटा. एका कुटुंबांत हांव कुटुंबाच्या मागण्याक गेलो. 2 जाणां थंयसर ग्रॅज्युएट, तरणाटी ग्रॅज्युएट जाल्लीं शिकपी. हांवें म्हळें हांव एक मागणें करतां, ताच्या पयलें तुमी तुमच्या पैकी एकलें धाकटें मागणें करया. 3 मिनटां 5 मिनटां रावल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो एकच एक शब्द मागण्याच्या रुपान करूंक ती सकली नात, कित्याक लज भोगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तेगा जाणा विद्वानांनी ज्योतिश्यांनी तांची जाणवाय उपयोग करून जेजूक ते लागीं जाले, जेजूक ते सोदूं जाले. तरणाटी म्हणटा आसतना आज म्हाका उगडास येता आमच्या कर्मेलीत ओडदींत सांतीण बागेवंत म्हूण पसरलेली आंडेसाची सांत तेरेज, सेंट्रीज ऑफ लॉस अँडेस, लॅटीन अमेरिकाच्या दुर्बळ गांवच्या चिले गांवची पयली बागेवंत ही जावन आसा. द फर्स्ट कॅननायज सेंट आंदेसाची सांत तेरेज जावन आसा. एक भोव सोबीत आकर्शण करचें जिवीत युट्यूबाचेर खंयसर मेळ्ळ्यार वाचा. फकत ती जियेली 19 वर्सां, 19 years, नॉट 90 years. आनी ती बल्ल कुटुंब जावन आसा, ग्रेस्त कुटुंब. भोवशा 100 आनी 1000 म्हणून तांकां एकरे सुवात आसली. 6 जाणां भुरग्यां पैकी 6 तें तेरेज आंदेसाचें. ल्हान आसतना बस्तू हट्टी स्वभावाचें, बारी राग येतालो ताका, जिद्द करतालें. पूण क्रमेण जेजूच्या मोगार तें पडलें. जेजूच्या मोगान तें पिशेंस जालें म्हणून येत. जेजूच्या मोगार पडलें. 24 वरां इगर्जेंत येवन मागणें करतालें म्हणून हांव. ताचें जिवीत स्पॉन्टेनियसली स्वाभावीक तरान तें फुलोवंच गेलें. जायतीं फ्रेंड्स ताका आसलीं. टेनीस तें खेळटलें, स्पोर्ट्समॅन तें जावन आसलें. बरो ताळो ताका आसलो, गायतलें, वजंत्र तें वजयतलें, ग्रेट म्युजिशियन. आनी स्विमींग पुलाक तें येतालें तवळ तवळ. हॉर्स रायडींग, हॉर्स बॅक रायडींग म्हणजे त्या हॉर्स रायडींग ताका भोव लक्षिल्लें जावन आसलें. अशें तरणाटपणान फुलोवन येता आसतना व्हडल्या एका प्रेस्टिजियस इस्कॉलाक ताच्या आवय बापायन ताका घालें आनी थंयसर तें शिकपांत परस जडलें. पूण जेजूच्या मोगार तें पिशें जाल्लें. कितलेय आडखळी आयल्यो, बापायचो मोग आनी जबाबदारी थंयसर कुटुंबान नासली, आवयक खुशी नासली. ताचें काळीज, ताचें भयण रेबेक्काक तें रेवडून आसलें, इतले फ्रेंड्स जावन. पूण कितेंय जावं दी, सगळें तें ताचें तावन त्याग करून आंदेसाच्या त्या भितरल्या कोवेंतांत तें भरती जालें. 19 अप्रैल कोवेंतांत फकत 9 म्हयने नॉवीस जावन तें जियेलें. 9 months एज अ नॉवीस. एका तापाक लागून तें मरण पावलें. पूण तें मरण पावता आसतना ताचें ती पवित्र पांय बागेवंतपण सगळ्या चिले गांवाक थंयसर परगट जाली. फकत 19 वर्सांचें जिवीत. आमी सरावत समजता मोगाच्या भाव भयणीनो, सूख, संतोश, समाधान म्हळ्यार जिवितांत सगळें सुसांगवागी म्हणटा हांव, त्या दळा मात्र म्हूण नेवर. अंदेसाचें तेरेज आमकां सांगता कितले कश्ट ताच्या जिवितांत आयले. ताच्या कुटुंबांत आर्थीक परिस्थिती ती देंवंत आयली. ताचो भाव शिकोवन देवातावन पयस जालो.
तसो आनी एकलो भाव मागणें मीस रजार नासतना पियोन गे खंयसर गे दुसरोच जालो असलें बस्तू दुखी मदें आनी ताकाय पिडा लागली पूण असल्या सगळ्या दुखी आनी पिडे मदें तें संतोष पावलें जेजू थंय ताका संतोष मेळ्ळो एखादें तें आपल्या डायरेंत बरयता समटायम्स माय हार्ट इज सो अमेझिंगली हॅपी दॅट आय फील एज इफ इट इज एक्सपाउंडींग म्हणजे संतोष थोडे पटेन म्हजे पतेन कितलो दर्यो जाता गे म्हाका म्हजें काळीज पडटा तशें भोगता आपल्या मरणाच्या तणेर आपल्या दुसऱ्या संगाती त्या धर्म भयण लागीं तें हांसोवन जोक करून आसलें मरण पर्यंत पळया आमच्या जिवितांत कश्ट जेन्ना येतात हाचें समाधान उणें जाता म्हूण कोण सांगता बाबर्ताची नेकेत्र त्या नेकेत्राच्या उजवाडान मोगाच्या भाव भयणीनो ते तेग विद्वान ज्योतिशी जेजूक मेळोवंक आयले आमच्या मुखार बाबर्ताचें नेकेत्र केदाळय पर जळटा फेथ शूड बिगेट करेज इन लायफ आमचो बाबर्थ आमचो बरवतो आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा कुटुंबा जिवितांत सलवणी जावंक पुरो पिडा जावंक पुरो संकश्ट जावंक पुरो ताका आमकां घटाय दिवंक जाय त्या बाबर्थचो उजवाड बरोचसो उजवाड आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें घट करूंक सकूंक जाय ह्या वरवीं त्या बाबर्थ म्हणल्यार नेकेत्राच्या बरोसो म्हणल्यार नेकेत्राच्या उजवाडान जेजू कुस चिडकोन राबोवन आमी जेजूचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनदेसाची सांतेरेज आमकां साक्ष जावन आसा संतोष सोडूंक तीस आमचे पासून विनंती करूं दी त्या बाळका जेजूचो परजळ आमचे वेर आमच्या कुटुंबा जिविता वेर परजळ म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागून घेवया उबी रावया आमच्या बाबर्थाची उसारणी व्हडल्या थळान करया हांव सतमंतान देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्गांनी प्रितूम विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या पवित्र गर्भ समोलो अंकुवार मरेतां जल्मलो पौस तडकातने कोसुसले तका कुर्सार जोडलो तो मेलो तका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पदोदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तें तावन जिवांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसाणे कुडीचें जिवन पावन ससनेचें जिवीत आमेन मनुष्य कुळा वयल्या वर्त्या मोगान जेजूक न्हू आपलें दैव सेंब महिमा कुशीक दवरून आमचे मदें तो जल्म आयलो तसल्या अपरिमीत मोगांतय आमी बाबर्तांनी पातींनी दवरून आमची मागणी ताका आमी समर्पुया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्या सर लोकांक जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवन तो संवसाराचो खरो उजवाड आनी ताचे मुखांत मात सोडवून म्हणलें सत धैर्यान परगटूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमचो देश विविध जाती खातींच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचे फाळणें म्हणलें सत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून देशाच्या संविधाना प्रकार सर लोकांची हक्कां सांबाळूंक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सुरविल्ले पवित्र सभेंत तांचे मदें गजवंत म्हणलो कोणूच ना म्हणली समाज रसूंक हर एकले एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावुरले आमची फिरगजींत आमी सुमेस्त जेजूच्या मिस्ती कुडीचे संदे एकामेका भाव भयणी म्हणलें समजून एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मिसांव गांवांनी मिसांव वावर करची भाव भयणी जेजूची वळख सेवेद्वारे शिकपाद्वारे बाबर्थी जिवितां मरिपाक परगडतना तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तांचो मिसांव वावर सुफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा वावरे हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांथे माया मोग एकवट आनी शांती वाडे आमी एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक आमकां उदार मोण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मौनपणी दुसरी मागणी आमचीच कसली मागणी देवाक आमी समर्पुया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा ज्या पुताक तुवें संवसाराक धाडलोय तेन्ना मनुश्य कुळाचेर खाकुळतेची मोगाची नदर तुवें घाली
त्या नदरेन आमची मागणी ही आमची काळजां तुका समर्पित तुजे कुशे प्रमाणे पवित्र सभेच्या सगळ्या मागण्या सवय एकवटीत जावन ती सफळ जावन दित हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदारा देव आमच्या भोव मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार धूप आनी गंधरस घेवन येवंक ना. बागार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवण्याचें सासणीक योजन आमकां उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण तुवें दाखयलें. अनंत तुजो देवपूत आमच्या विनाशी सै बांदतो दिश्टीक पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. जय जय
सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून ससंकवेच्या आदीं ताणें उंड घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपर्यंत जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, फातकनचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartı soğut pırgıtuya. Jesu melo, Jesu jiwa sala, Jesu novyange tolo. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये संगती सांज उजे दिसो भोव निस्कळपती भगवन धर्म दत्ता आनी सर कळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tios Jesu वरवीं, Tios Jesu संगता, Tios Jesu थंय, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. बाबा भयणीनो, जंयसर जेजू हजर आसा, बाप खरोच हजर आसा. त्या पवित्र वेदीचेर जेजू संस्कार्य रुपी हाजीर आसा. जेजू वरवीं त्याच बाबाक आत्म्याच्या दोळ्यांनी आमी पळोवन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां समेस्तांक
तुजे उदार काकुळतीन सगळ्या पातकांतले सुटय आनी सर तरांच्या आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक मोगान तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां पळयनाका सुम्या पूणची पवित्र सभेन तुजेर दवरलेल्या बावडसाचे दिश्ट घाल. तुजे कुश प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी. सदांच एक कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. शमेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक मोगान वंदन करून एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्तची शांती. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात होस्तो जेजू तेगा ज्योतिशांनी दर्शन घेतलेलो संस्कारी रुपार. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाका पयली आमी सुभागी. लायकी मेळटली. Gesù tu yekarsa, tu ye, bidar kurung tu ye, tu ci semua ayam, tu lakon rayam, lagi ye. Lagi tu vegiye, Gesù tu ye kalsu tu ye, bidar kurung tu ye, tu cek semoranya, tu Gesù tu ye kalsa, tu ye, bidar kurung tu ye, tu ci semua
प्रार्थुया. हांवें मागता आसतना म्हजें सगळें तुमी मौनपणी मागूंक प्रयत्न करात. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वान बरी आज आमी जेजू बाळाक सैंबाच्या दोळ्यांनी जेजू बाळाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या वयनाच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर ताका घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्या. तेचपणी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची बाबर्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्तीय भाव भयणीकी आमी दाखोवं आनी शकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताज्या परजळान सुखेस्त जावन तुका दिन वसूंक फावो. त्यास जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्य बोरवीं. दायकन बसात. तुमकां सुमेस्तान बरो दीस मागता. भाऊ भयणीनो, बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज आमी पयल्या दिसाचे नोवेन आदारून आसा. आज हे मिसेचे बलिदान भेटोवन आयचो विशय जावन आसा देव सगळो संतोष करचो ना म्हाका निराश. ह्या विशयाचेर नियाळ दिला मानदीक बाप जीवन तावरो आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तुत कुशाल नगर आमच्या नवी शेटींत तरबेजदार जावन आपली सेवा ते दिवन आसात. सोमेस्तांच्या नवी तांचो उपकार भोवता. जेजू बाळकाचे आशिर्वादान तांचेर आमी मागता. भेटोवणी केल्या प्रधान याजकाच्या उजव्या कुशीन आसा बाप रायन पिंटो. आमचे कार्मेलीत याजक ह्या कोमेंतान ते संदेश जावन आसात. देवोपणेचे डिरेक्टर जावन आपले सेवा ते दितात. प्रधान याजकाच्या दाव्याक आसात मानदीक बाप रेमंड संतनाज. आमचेच कार्मेलीत याजक प्रस्तुत आफ्रिकाच्या तांझानियांत आपलो मिसांव वावर ते करन आसात. ह्या दिसांनी रजेर ते आसात. भाऊ भयणीनो, नोवेनाचो पयलो दीस आज आनी आयच्या दिसा आमी सर्व वावराड्यां पासून मागता. ह्या पुंतळार वावर करच्या तशेंच आदी वावर केल्ल्या हांगासर जावच्या अविरोधी कामा वेळार वावर केल्या सकड वावराड्यांचो मोगान उडास काडटना सर्व वावराड्यां पासून आमी मागता. जायत्या जाणांचें काम गेलां. जायते जाणां बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात. हर एकल्यागे वावर करूंक फावो जावन दी आनी वावर सफळ जावन दी. वावराक फावो तो प्रतिफळी लाबोवन दी म्हणून आयच्या दिसा आमी मागता. आनी फाल्यांच्या दिसा आमी सर्व परगांवान आसल्या पासून मागता. ल्हानशी बदलावण करतलेर काजारी जोड्यां पासून म्हण घाललें, पूण ल्हानशी बदलावण तुमी मतीन दवरची. फाल्यां आमी सर्व परगांवान आसल्या पासून मागता. आनी बुधवारा दिसा काजारी जोड्यां पासून मागताले हांव. भाऊ भयणीनो, आज इतल्या व्हडा संख्यान सकाळीं तावन हर एका मिसाक भक्तिका हाजीर आसात. बाळू जेजू ह्या पुंतळार अजापां करता म्हणल्याक तुमीच व्हडते साक्ष जावन आसात. लागीं तावन पयस तावन हर एका मिसाक ह्या प्रमाणे भक्तिका तुमी हाजीर आसात. बाळू जेजू तुमचेर हर एकल्याचेर आपल्या आशिर्वादा घालून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आज फुडले मीस 1 वराचेर आसतले. ताच्या उपरांत दनपारां उपरांत मिसा आसची नात. दियेसिजीचो येवकरिस्तीक पुरशावास जाल्ल्यान दनपारां उपरांत मिसा आसची नात. फाल्यां तावन 13 तारखे म्हणसर ब्रेस्तारा बरीच 9 मिसा आसतले. सकाळीं 6, 7:30, 9, 10:30, 1 ही 5 मिसा कोंकणी भाशेन. दनपारां उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार उक्त्या मैदानार कोंकणी भाशेन आनी 7:15 कन्नडा भाशेन मिसाचें बलिदान आसतलें. हर एका दिसा आमी एक इराद्या पासून मागता. ब्रेस्तारा प्रत्येक जावन सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्त पासून मागचो दीस. त्या दिसा पिडेस्त प्रायस्त पासून ब्रेस्तारा 9 तारखेर सकाळीं 10:30 वरार प्रत्येक मीस दवरला. आनी त्या दिसा सकाळीं 9 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर मांडून हाडला. रगत दिवन जायत्या गरजेवंतांक आदार दिसय म्हणून विनंती करता. रगत धानकन गरजेवंतांक आदार दिवंक उलो दिता. भाऊ भयणीनो, 11 तारखेर सोनवारा सर्व भुरग्यां खातीर मागचो दीस. त्या दिसा नेणट्या भुरग्यां खातीर सकाळीं 10:30 वरांचेर मीस आसतले आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मीस भुरग्यां खातीर आसतलें. आनी भुरग्यांक एक स्पर्धो हांगासर मांडून हाडला. येवच्या आयतारा 12 तारखेर दनपारां उपरांत 3:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत बाळूक जेजूचे पिंतूर सोडोवचो स्पर्धो. आमी ड्रॉइंग पेपर हांगासर दिता. क्रेयॉन्स या कलर्स या पेन्सिल कितें जाय तें तुमी घेवन येवचें. ड्रॉइंग शीट आमी हांगासर दिता. येवच्या आयतारा 12 तारखेर
सांजेर 3:30 ते 4:30 वरांपर्यंत भुरग्यांक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन 2 विभाग आसात. फर्स्ट स्टँडर्ड तावन 5th स्टँडर्ड, 6th स्टँडर्ड तावन 10th स्टँडर्ड. पयले क्लासी तावन 5वे क्लासी एक विभाग, 6वे क्लासी तावन 10वे क्लासी मुसर एक विभाग. तुमची नांवां थंयसर नामण बाळू जेजू ऑफिस आसा भायर, थंयसर तुमी रजिस्टर करियेत. ह्या ऑफिसान तुमी रजिस्टर करियेत. हो स्पर्धो बाळू जेजूचे पिंतूर सोडोवचे भुरग्यांक मात्र. भाऊ भयणीनो, हर एका दिसा दनपरां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. आज दिसर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था म्हज्या दाव्या कुशीक सकयल्या ग्राउंडार थंयसर माटबान मांडावळ केल्या. सर्वान आशिर्वादीत केल्ले जेवण स्विकार करीचे म्हणून विनंती. आनी ह्या जेवणाक कोणायकी पोशक जावन आदार दिवंक म्हण आसा जाल्यार तुमी आमकां मेळचे. ह्या वरवे रिपार दिवंक कशी वडटा जाल्यार, सडीत मापान वरवी हाडूंक कशी वडटा जाल्यार तुमी आमकां मेळचे. ह्या हेर वरवी आसा जाल्यार तुमी पुणशेता मुखार थंयसर बाळू जेजूच्या इमाजी मुखार तुमी दवरयेत. आनी सांगताच कुमसाराक मांडावळ म्हज्या दाव्या कुशीक तुमी गेल्या जाल्यार फाटल्या कुशीन थंयसर मांडावळ केल्या. जायते याजक सगळो दीस ह्या नोवेनाच्या आनी फेस्ता दिसांनी थंयसर कुमसाराक आसात. तुमी कुमसार जावयेत आनी सुमयाची विशेष कृपा जोडून घेवयेत. भुरग्यांक आनी तशेंच हेरांक प्रत्येक रितीन मागण्याक वेवस्था आसा. ग्रोट्ट्या लागीं थंयसर मणयारी माथ्यार हात धरून मागतले थंयसर तुमी वशयेत. भाऊ भयणीनो, हो सगळो संभ्रम आमी भक्तिकांनी सांगाता मेळोवन चलोवचो. बाळक जेजून फाव केल्या उपकारांक अर्गां दिवन हे वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमचे. देखून तुमचो सहकार आनी आदार आशेता. सांगतस प्रत्येक उलो आसा. हांगासर ह्या दिसांनी जायते भक्तिका येतात. हर एका भक्तिका की बाळका जेजूची आशिर्वादा फावो जाय. बाळका जेजो दैवीक अनुभव तांणी जोडी जाय. त्या खातीर तुमी मागूंक तुमच्या लागीं प्रत्येक रितीन विनंती करता. ह्या फेस्ताच्या वेळार हांगासर आमच्या हर एका भक्तिका विशेष आशिर्वाद लाभच्या खातीर मागूंक तुमचे लागीं परत हांव उलो दिता. भाऊ भयणीनो, आज जेवणाचे पोशक जावन आदार दिला कॅरल डिकोना कुलशेकर, तांचो आमी उपकार भोवता. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर बाळका जेजूची आशिर्वाद मागता. हांगासर आसा जाल्यार आनी मुखार येवन प्रधान याजका तावन मानाची वात स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. तुमकां सोबिस्तांक देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली आशिर्वादा वतो. परत हांवें देव बरें करूं म्हणूंक जाय. जायती भक्तिका भायर आसात. हांवें जायते फावटी सांगचें आसा, आमी चिंतचे एक बाळू जेजूचें येवजण दुसरेंच आसा. आमी इतलोच लोक जायत म्हूण चिंतले, पूण ताच्या दोडत्या मापान भक्तिका हांगासर हाजीर आसात. बाळका जेजूक जावं अर्गा. आनी तुमी बसकेची इल्लीशी हरकत आसा जाल्यारय भायर आसली उबे रावन सुदारसून आसात. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी आभारी आसा. बाळू जेजू तुमी केल्ल्या सॅक्रिफिसाचेर आपलो आशिर्वाद वतून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. फुडल्या दिसांनी आमी सडीत बसकेची तशेंच माटपाची वेवस्था करतल्या. फाल्यां तावन सडीत मापान ही वेवस्था आमी करतल्या. आनी ह्या फेस्ता विशयान हेरांक तिळचूंक तुमकां आमी प्रत्येक उलो दिता. देव बरें करूं. उबी रावया. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. उसुनी आज क्रिस्ताची शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे सर आमी दिमी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो ईस जावन जियेलो. 17च्या गजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतन मनशांक तांच्या सर्गजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाच्यान आमचे हात आमी जोडया. सर आमी दोळे धांपया. आमच्या देवा मुखार आमी आसा. आमकां रचयल्ल्या देवा मुखार आमी दिंबयेर पडल्या. दिंबयेर पडले मागणे केदींच निर्फळ जायना.
आज आमी प्रत्येक रितीन मागया आमचें संतोष जावन आसा आमचें कुटुंब आमचें बोळ जावन आसा आमचें कुटुंब ह्या कुटुंबांत सोम्याचो भरपूर संतोष अर्येका सांज्यांतय आवय बापयतय भुरग्यांतय वडिलांतय मालगड्यांतय आनी कुटुंबांत आशिल्ल्या सर सांज्यांतय भरपूर रितीन आसूं दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबा पासत मागया कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करूंक पेसाडच्या सर कुटुंबाच्या सांद्यां पासत बरें काम तांकां फावो जावं दी कुटुंब भळादीक जावं दी कुटुंबांत संपूर्णता येवं दी समाधान आसूं दी म्हूण आमी मागया आमी सर युवा जाणां पासत जिविताच्या सोदनेर तीं आसात बरें काम बरें शिकप बरो फुडार बरें सांगातपण तीं आशेवन आसात जायते युवक युवती बरें काम बरें शिकप तांणी शिकल्यांत पूण बरें काम तांच्या हाताक मेळचें ना मोतीन जायते निराशपण तांचे थंय आसा सरस्प देव तांचे मागणें आयकून दी तांणी आशिल्लें काम तांचे कुटुंब बांदूंक फुडार बांदूंक तांकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया आनी प्रत्येक रितीन जे युवक युवती आसात जिवितांत कितेंच दिशा नासतना कितेंच उद्देश नासतना आपणाचें जिवीत वगडायता तांचे पासत आमी मागया आमच्या सर भुरग्यां पासत वडिलाचो वावराचो महत्व समजून वडिलां तांचे पासत कश्ट काडटात म्हणलें समजून तांचें शिकप बऱ्या रितीन शिकोवंक बरी मावल्या कुटुंबां जावन तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया आमी मागया कुटुंबांत आसच्या उतर प्रायाच्या आमच्या मालगड्यां पासत कुटुंबांत शेजारा फिरगजांत आस्पत्र्यांनी विविध पिडेंत वळवळच्या आमच्या भावंडां पासत आमी मागया देव तांच्या काळजांत शांत समाधान संतोष फावो करून दी आमी मागया हांगा वावर करच्या सर वावरड्यां पासत हांगा आसच्या सर ह्या जाग भावा पासत आमी मागया प्रत्येक रितीन आमच्या देशा पासत एका मनशा थंय तो संतोष भरपूर रितीन आसूं दी सोमी मात्र शाश्वत सोमी मात सदांकाळ जी येता म्हणलें चिंताब तांचे थंय तें येवं दी आमचे सर इरादे बळकजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया सांगात आमी मागया हे बघेवन चिसो बळका तुझे सर पदवी आज्या पितरान उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दी उखलो आसता तुका बेतीन उले मतल्या सक्त्यान दयन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान बरे कृपेन बरोले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुसो जेजू भगवंती देवाचे आमा पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांगा आयक आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांगा आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजू बाळका आमचे बेसांगा आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे
या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार खासाचे तुझी काकुलची दिश्ट घाल म्हूण तुझ्या मुखार सरपडून मागता तुवें आमचे वतले आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या हात्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी हाड आमचे वयले सरकश आनी निरासपण तुजी कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड आपा आनी पळयतात सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. मौन रावन बाळका जेजूक आमी अर्घां दिवया. मोगाच्यानो आमाचो मेस्तांव अर्येकली कुटुंबांत जल्माल्या हांगासली अर्येकल्यांक कुटुंब आसा हाचें वर्ते भाग देवातून कितेंच ना. हांगासल्या तुमकां सोमेस्तांक हात पांय दोळे तुमचे विश्वे सारखे आसात हाचें वर्ते भाग अजाप ना. हांगासल्या तुमकां सोमेस्तांक भुरगीं बाळां आसात तुमचे कुटुंब संपूर्ण जाला. हांगासली तुमी तुमच्या मोतीन समाधान आसा हें देवाचें अजाप. हांगासली तुमी एकामेका उलयतात एकामेकाचे हात धरून तुमी घरा जियेतात तुमकां काम आसा फुडार आसा सगळें आसा. एका सामान्य मनशा जिवन जें जाल्यार हक्कां तुमचे थंय आसात. देवाक अर्घां दियात. सांगता आमी मागया हे बहुदार बळो जेजू तुज्या मुखार सरपडटा तुवें आमकां दाय गेल्या त्या उपकारा खातीर आमचे अर्घां पेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळते आमी व्हरून दितल्या जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जापाच्या ही म्हाजी मरेफात सगळी भक्ती सगळ्यांनी विसरून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळांतली दैवीक मजा सोडून दी. सरस्वती आनी महिमा तुका बळका जेजू आमेन. सर आमी उबे रावया. आमची तकली वागोवया आनी बाळका जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. भाऊ भयणीनो आता मोठवें आराधन आसा कोणाक वचोंक जाय तुमी आशिर्वादीत केल्लें जेवण स्विकार करून वशेत म्हज्या दाव्या कुशी माटवान ताची वेवस्था आसा. मोठवें आराधन आसतलें कोणाक आराधनान वांटेली जावंक जाय तुमी भितर येवचे कोणाक वचोंक जाय तुमी वेचे भायर वेचांक पयले अवकाश करून दिया. फाल्यां तावन हांगासर नोवेना मुखार सुन येतात हेरांकी ह्या विशयान तिळचूंक तुमचे लागीं विनंती करता. भक्तीपणांत ह्या आराधनांत आमी वांटेली जावया. 14, 15, 16 तारखेर आमी वार्षिक परब संभ्रमता. 14, 15, 16 तारखेर वार्षिक परब हांगासर आमी संभ्रमता. त्या दिसांनी जायती मिसां आसतलीं. कोण आराधनांत वांटेली जातात तुमी भितर येवयेत भायर वेचांक पयले अवकाश करून दिया. जेवण तयार आसा आशिर्वादीत केल्लें तुमी स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. आराधने आत्मरे
ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Worship you, Lord, glorify Jesus, mighty Lord, mighty Savior. May your name be praised, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship, glory, honor, hallelujah, 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 देवादि देवा hallelujah, 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 hallelujah. Worship, glory, Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुका अर्गां दिता. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुका होगलाप दिता. जेजू म्हजी काकूट कर. जेजू म्हजी काकूट कर. Have mercy on me, Jesus. Have mercy on me, Jesus. जेजू म्हजी काकूट कर. जेजू तूं म्हाका पाव. जेजू तुजी दिश्ट म्हजेर घाल. जेजू तुज्या बळवंत हातांनी म्हाका सांबाळ. जेजू हांव तुजेर बरवसता. जेजू हांव तुजेर बरवसता. सुम्या म्हजो हात धरून तूं म्हाका चलय. सुम्या तूं म्हजो हात धरून तूं म्हाका चलय. थँक यू जीसस. सक्रामेंतांत आसच्या जेजू ह्या दनपारांच्या वेळार ह्या पुणतळार सुम्या तुजे समोर आमी आसा. जेजू आमकां तुवेंच तुजे लागीं ओडून घेतल्याय. अर्गां जेजू तुवें तुजे लागीं आमकां ओडून घेतले करीत आमकां कोणाकच तुजे थंय येवंक जावचें ना. सुमी आमी हांगासर आसाव जाल्यार हें तुजेंच योजन, तुजें प्लॅन जेजू. अर्गां जेजू आज आमी नियाळ केलो. देव सगळो संतोष करचो ना म्हाका निराश. गॉड इज ऑल जॉय. देव सगळो संतोष करचो ना म्हाका निराश. सुम्या तुवें सांगलाय म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं न्हू. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर खंयच तरी तुवें सांगूंक नाय सुम्या. म्हज्या दुखांत रावा, म्हज्या रडण्यांत रावा, म्हज्या बेजारांत रावा म्हणून. पूण जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या मोगांत रावा. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं दी. तुमचो संतोष भरपूर जावं दी. सुम्या तूं सगळो संतोष कोण तुजे थंय येता, तुजे थंय रोंबोनता, तुजे थंय रोंबोन रावता तो जाणा जाता तुजे थंय आसा संपूर्ण संतोष. आणि तो संतोष सुम्या तुजे थंय मेळचो आमकां केदींच करिना निराश. कित्याक हेर सगळो संतोष एक ना एक घडये आमकां निराशेन घालता. एक ल्हान भुरग्याक तरणाटो जालो म्हणटना आपूण तरणाटो जालो म्हणलो संतोष. पूण प्राय जाताना तरणाटपण गेलें म्हणलें निराशा. एकल्यागे बरें काम मेळटना बरें काम मेळ्ळो म्हणलें संतोष. पूण ताच्या आनी एक बरें काम आसा, चडीत सांबाळपाचें काम आसा म्हणटा आसतना परतून निराश. एक बुडी पयशे जाता आसतना सुम्या संतोष. पूण ताच्या चडीत पयशे जोडूंक जातात म्हूण कळटना निराश. सोबाय असो संतोष, सोबाय वेतना निराश. गटमूट आसा म्हणलो संतोष, उणें जातना निराश. बरें आसा म्हणलें बगतना संतोष, इल्लें वायट करतना निराश. पूण सुम्या तुजे थंय बदलावण ना. यू आर ऑल जॉय. तो सगळो संतोष जेजू. तूं गाणभोग केल्लो तो केन्नाच निराशेन पडना. केन्नाच निराशेन पडना. तुका संपूर्ण रितीन अणभव केल्लो जेजू केन्नाच निराशेन पडना. सुम्या ह्या घडये आमी तुजे थंय आसा. तो संतोष जेजू आमच्या काळजांनी वाळोवन दी सुम्या. जें कितें आमकां निराशेन घालता त्या संगतींत संतोष मेळोवन दी. जें कितें आमकां संतोष दिता जेजू तुजें हाजीरपण, तुजो सांगात ताका चिटकोन रावूंक जेजू ह्या घडये तुजी सगत आमचे थंय वाळोवन दी.
आमच्या काळजांनी सोम्या तुझो संतोष वाळून दे. जर विविध संगतीक लागून, कुटुंबाच्या समस्यांक लागून, कामाक लागून, विविधतेच्या कष्टांक लागून, पिडेश्टेक लागून जर आमच्या काळजांनी सुखीदाड आयल्या, निराश आयल्या जाल्यार जेजू ह्या घडये ह्या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत सोम्या तुझो संतोष वाळोवन दे. लेट युअर जॉय फ्लो इनटू आवर हार्ट्स ओ लॉर्ड. तुझो संतोष सोम्या आमच्या काळजांनी वाळोवन दे. ह्या पवित्र हाजीरपणांत जेजू तुझो संतोष आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दे. सोम्या तुझे तावन मेळचो तो संतोष आमच्या भाव भयणींतय, आमच्या कुटुंबादारांतय, पिडेस्तांतय, अस्कत्यांतय, विविध समस्यांनी रेवडोन गेल्ल्यांतय जेजू ह्या घडये तुझो संतोष वाळोवन दे. लेट युअर जॉय फ्लो ओ लॉर्ड. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेल ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता, वेगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 येसू 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 येशू 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 Jesus 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 Jingyen kangal satana Kalti dukin burtana Sumyakulo martana Kanisma kaunena Jingyen kangal satana Jingyen kangal satana Kalti dukin burtana Kalti dukin burtana Sumyakulo martana Sumyakulo martana Kanisma kaunena Kanisma kaunena Jesus, 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 Yeshu, 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 mere Yeshu, 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 Jesus, 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 Jesus.
Jesus, 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 Jesus. my Jesus. Hallelujah, 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 제수의 나म 걸선던 우로마라. There is power in the name of Jesus. जेजू या घडीये आम्ही प्रत्येक तरानं आम्ही मागता सर्व वावरड्यांपासून प्रत्येक जाऊन जे कोण कष्टांचो वावर करणार आसात संपुरो विविध कारखान्यांनी साहित्य जना पर गावांत कष्टांचे काम करणार आसात रिगांत काम करचे जाऊन पुरो हेर काम वतांत उजान पडून काम करचे साहित्य आसा सुम्या तांकां तुझे ते उबारता जेजू तांच्या कामा वेळार वावरा वेळार तांकां संरक्षण दे साहित्य जण शेता पाटांनी वावर करतात सुम्या साहित्य पडी तांचो वावर कष्टांचो जाता त्या वावराक फावो तो प्रतिफळ मेळना तांचोय वावर सुफळ कर वावराक फावो तो फळ फावो कर म्हूण मागता तशेंच विविध जावं पुरो दफ्तरांनी शॉपांनी या फॅक्टरीनी विविध संस्थांनी वावर करचे साहित्य आसा जेजू हर एकल्याक आपापल्या वावरांत संतृप्ती फावो कर वावरा जाग्यार शांती समाधान रास करून दी कोण सक्कड बरें काम मेळोवन दी म्हणून आशेतात तांकां बरें काम फावो कर जेजू साहित्याचें काम गेलां सुम्या बरें काम ना दिसपडतो त्रास सोडचें कश्टांचें जालां तसलें बरें काम फावो कर जेजू साहित्य जण परगांवांत वचून वावर करूंक आशेतात विजा फावो जावन दी वावर करूंक साध्य जावन दी मागतात तांकांय तांच्या आदाराक तूं पावस सुम्या तशेंच जेजू विविध रितीने हांगासर वावर करच्या सेवा दिवच्या पासून आमी मागता जेजू ह्या वार्षिक परबे वेळार हे दीस विशेष आशिर्वादांचे दीस जावन आसा सुम्या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुझ्या आशिर्वाद हांगासरच्या हर एका भक्तिका फावो जावन दे तांचेर सुम्या तुझ्या कृपेचो शिवड तूं भोवतो हांगासर येवच्या हर एका भक्तिका सुम्या तुझ्या दैवीक मोगाचो अणभव जावन दे आनी तो संतोष तांच्या काळजांनी आसून पाटी वेता आसतना निराशेन सोम्या संतोषान पाटी वचूंक साध्य जावन दे जेजू हर एकल्याच्या काळजांनी तुजो संतोष तूं घाल सोम्या ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत करतना हांगासर अशा हर एका भक्तिका तांच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादां फावो जावन दी हर एका पिडेस्ताक प्रायस्ताक तूं आशिर्वादीत कर जेजू ल्हान भुरग्यांक तूं आशिर्वादांनी भर सोम्या काजारी जोड्यांक मोगांत एकवटान सांबाळ जेजू जी कोण कश्टांत आसा समस्यांत आसा तांकां त्या कश्टांतले समस्यांतले सुटका जावन दी सोम्या हर एकल्याक तुज्या बळवंत हातांनी सांबाळ जेजू ह्या पुणतळार पायतेंच्या हर एका भक्तिकाक सोम्या तुजो सांगात विशेषतेन अनुभव करूंक फावो जावन दी जेजू ह्या दिसांनी ह्या परबे वेळार तशेंच वर्सां मध्ये साहित्य जाणां येवन तुजी आशिर्वादां मागोवन गेल्या जेजू तांकांय तूं आशिर्वादीत कर खंयसरी ती आसा जावं पुरो तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव तुजी आशिर्वादां तांकांय फावो कर सुम्या आनी प्रत्येक जाण आमी मागता ह्या दिसांनी हांगासर जायते जाणां सेवा दितात तांच्या सेवेचेर तुजी आशिर्वादां वच सुम्या साहित्य जणांनी ह्या परबेक आधार दिला मागतात आर्थीक रितीन हेर रितीन आधार दिले आसा जेजू
तांकांय तूं आशिर्वादांनी भर. सोम्या ह्या घडये तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव पवित्र सक्रामेंतांत हांव तूं आमकां आशिर्वादीत करतना ह्या आशिर्वादां आमचे थंय सदांच भरून दी आनी ह्या आशिर्वादांद्वारे सदांच संतोशान जियोंक निराशेच्यो सर्व संगती पयस करून तुजे थंय संतोशान जियोंक तूं आमकां फोव कर जेजू. तुका जावं अर्घा महिमा स्तुती सदां सर्वदा. आमेन. सोम्याची आशिर्वाद आमी घेवया. Jedia voda sacramenta sastranamam koruyam purvilyatya rupam badlat novyoriti adaryam Skakvishya Bhavardache Bordevya Zashe Baba Tashe Sputa Ulasani Sudesa Podvi Maima Sasna Sasna Yekastalyan Arpita Tuka Dongai Jaspirita Sama Sami Navarta. Jesu barka వందంతుగా బెసావం చేర్గా వాళ్ళై కుర్పేసర్ వెంగెంతు జాసదా సంబంధవర్ బెసావం చేర్గా వాళ్ళై కుర్పేసర్ వెంగెంతు జాసదా సంబంధవర్ आमचे सवे रावतो रक्षण देवो आमचे भितर रावतो सांबाळ बरो आमचे संगी येतो आदर सोलो आमचे फाटल्यान रावतो राखून बरो ये जेजू बाळका नमन तुका ये जेजू बाळका वंदन तुका बेसावाम चेगा वाळे कुर्पेस वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो बेसावाम चेगा वाळे कुर्पेस वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवो मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाऊ बहिणीनो हांगासर बाळका जेजो उमो काणयोंक येता आसतना तुमी येता आसतना मागोवन येया
उमोकाण घेवन मुखार वसा नाजाल्यार हांगासर गर्दी जाता देखून चड वेळ उमोकाण घेवंक रावनाकात हांगासर इमाजीसो येता आसतना